आयज हांव हे गव्हर्मेंट स्कूल आमच्या भटपावणेर आयज आमची सगळी हांगासर जमलेली आसा सरपंच पंच तशेंच हांगासर आमचे हे स्कुलाचे स्टुडंट्स। हांवें कालूय बी हो प्रश्न आमच्या एसेंब्लीन काडलेलो, कित्याक आमच्यो ज्यो शाळा आहात त्यो शाळा आमी टिकोवन दवरपाच्यो। कित्याक आमचे टिकोवन दवरतले जाल्यार सगळ्यांचो सपोर्ट जाय, कित्याक तेंच्यांनी हे गव्हर्मेंट स्कुलान भुरग्यांक घालूंक जाय। आनी जी पळय गव्हर्मेंट स्कुलां आसा, आतां गव्हर्मेंट स्कुलां सगळीं स्कुलां ही रिन्युवेट जावची म्हणून हांवें काल एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडलेलो आनी ती आतां जाता तितले बेगीन आमच्या हेतूंतले पेडण्या सेकंड्री ते एक स्कूल हांवें जाता तितले फास्ट ते रिन्युवेशनाक घेतलेले आहा। तशेंच न्यू स्कूल बांदपाक आमच्या हणकण्या हे एक न्यू स्कूल बांदपाक हांवें ते ऑलरेडी हे सगळी फायल मूव केल्ल्यान जाता तितले बेगीन तेजें फावंडेशनूय जातलें। आनी ज्यो पेडण्यान स्कुलां आसात तशें सगळ्यांक ती बरी म्हणजे बरें हे भुरग्यांक मेळचे आमच्या, तशें आमच्या गव्हर्मेंटा कडसून हांव जाता तितले सपोर्ट घेवन आनी ह्यो जाता तितल्यो सगळ्यो स्कुलां आहा पळय ते रिन्युवेट करून आनी भुरग्यांक बरी सोय दिवपाची म्हाजी सदांच हें आसतली भुरग्यांक लागून।